गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। गोंयांतल्या 56 गांव शाराच्या भागात आस्पाव करपा विशीं अधिसुचोवणी महसूल खात्यान घेतली फाटीं। महसूल खात्यान पंचायत खात्याक धाडलें लेखी पत्र। गोंय काँग्रेसीन विरोधी पक्षाकडेन युती करपाचो घेतला निर्णय। देखून भाजपाक हारोवपा खातीर एकवटान लढोवया विधानसभा वेंचणूक चोडणकरांचें आव्हान। जाल्यार वेंचणूक केन्नाय आमी तोंड दिवपाक आसा तयार, सांगता माणिकराव ठाकरे। बागा दर्यादेगेचो धोक्याच्या रेलिंग थारतलो घातक। खाशेली कार्यादळांनी समर्पीत हेल्पलायन स्थापन करपाची करतात थळावे मागणी। साळात एका स्लॅबाच्या घराचेर कोसळ्ळें व्हडलें झाड। 2 लाखांचें लुकसाण जाल्यार दिवचले धांवतेकारीचेर कोसळ्ळें झाड। घडणुकेंत तरणाट्या सयत ताची आवय आनी भयण साल्वार। मावडिंगे दिवचले 21 वर्साच्या तरणाट्याक विजेचो शॉक लागून आयलें मरण। घरांतल्या वायरिंगेचें काम करतना घडली घडणूक। आनी फोंड्या बोरी वाठारांत दुचाकी चलोवप्याक गाडयेन नेटान धपको दिवन काडलो पळ। अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक आयला आगताक मरण। पुलीस ड्रायव्हराच्या मागार। आतां खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या 56 गांवचें शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आशिल्लो, मात ह्या विशीं बोवाळ जाले उपरांत महसूल खात्यान अधिसुचोवणी फाटीं घेतली। ह्या विशीं महसूल खात्यान पंचायत खात्याक लेखी पत्र बरोवन कळयलें। फाटल्या म्हयन्यांत महसूल खात्यान सगळ्या पंचायतीक नोटीस काडून ह्या विशीं तांची मतां सादर करपाचे निर्देश दिल्ले। त्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडून लोकांनी ह्या गांवच्या शारीकरणाक खर विरोध केल्ली। ताका लागून सरकाराचेर ती अधिसुचोवणी फाटीं घेवपाची पाळी आयली। जी 56 गांव म्हणजे 56 विलेजेस गोंयभरचे जे आसात ते अर्बनायझेशनाक काडलेले सरकारान। आनी तेजेर आतां एक म्हत्वाची अशी अपडेट येयल्ली आसा, ती म्हणजे जे अर्बनायझेशनाक जे विलेजेस काडलेले ते सरकारानूच आतां ते डिसिजन रिवोक केल्ले आसा। सो तुमकां परत एकदा सगळे जी म्हायती जी आसा ती विस्तारान सांगता। 2020 गॅझेट येयल्ले, तितून 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले। तितून गोंयभरचे जे गांव आसात तितूंतले 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले। आनी ह्या गांवान खंय तरी अर्बनायझेशन जावपाक हो प्रस्ताव आशिल्लो, पण त्या वेळार खुबसो असो विरोध जाल्लो। आनी अर्बनायझेशन नाका आमकां म्हणून त्या प्रत्येक गांवांतल्यान आपले ज्यो ग्रामसभा जाल्ल्यो त्या ग्रामसभेन तेणी ठराव घेतलेलो की आमच्या गांवान अर्बनायझेशन जावपाक नाका म्हणून। पण मदींच फाटले 2 दीस जाले हो बोवाळ परत एकदा सुरू जालो। आनी तो बोवाळ जो सुरू जालो तो कित्याक लागून म्हणजे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पंचायत डायरेक्टराक एक मेमोरंडम काडलो आनी खंय तरी अशें सांगलें की 1 म्हयने भितर तुमचे जे कितें पंचायतींतल्यान प्रत्येक पंचायतींतल्यान तुमचे कितें जे से आसा ती सांगची आनी 1 म्हयने भितर सांगची। हो जो मेमोरंडम आशिल्लो तो फाटले मे म्हयन्यान काडलेलो आनी 1 म्हयने भितर सांगचे अशें तेंचे त्या मेमोरंडमान आशिल्लें। पण तेजेर ते जशें आउट जालो, तो मेमोरंडम येयलो म्हणून जसो आउट जालो तेन्ना खुबशे अशे पक्षांनी तेजेर विरोध केलो। तशेंच खुबशे गांवच्या लोकांनी विरोध केलो ते आमी पळयले। जाल्यार एकंदरीत हो सगळो विरोध पळोवन आतां सरकाराक खंय तरी हे डिसिजन घेवचें पडलें। आनी हो जो हे जे डिसिजन आसा, जे 56 गांव आसात ते 56 गांवाचे जे शहरीकरण करपाचे हे जे डिसिजन आसा ते खंय तरी रिवोक करचे पडले। गोंय काँग्रेसीन येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला। गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाक हरोवपा खातीर समान विचारांच्या पक्षाक एकठांय येवपाचें आवाहन केलें। पूण पक्षांतल्यान भायर सरपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मान्यताय ना, अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी स्पश्ट केलें। राजकीय वेव्हार समितीचे बसके उपरांत गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो निर्णय जाहीर केलो। गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाणें सगळ्या समान विचारांच्या विरोधी पक्षांक एकठांय येवन भाजपाक हारोवपाचें आवाहन केलें।
काँग्रेस सगळ्या पक्षांकडेन उलोवपाक तयार आसा अशें ठाकरे हाणें स्पश्ट केलें. पूण सादारण विचारसरणीन सादारण किमान कार्यावळींच्या आदारांचेर ही युती तयार जातली. वेंचणूक जातले तेन्ना काँग्रेस ताका तोंड दिवपाक तयार आसा अशेंय ताणें सांगलें. मजगतीं जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान परतून पक्षांतल्यान भायर सरपा विशीं काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट केली. गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला. पूण देशांतल्यान भायर सरपाच्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मेळचो ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें स्पश्ट केलें. हेच बसकेंत 22 सप्टेंबराक आयोजीत जावपी गोंय राखण यात्रा विशीं चर्चा जाली. ह्या यात्रे वरवीं लोकां मेरेन पावपाचो आनी भाजपा विरोधी लोकमत घटमूट करपाचो काँग्रेस यत्न करता अशें चोडणकर हाणें सांगलें. मतभेदांक लागून पक्ष सोडून गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक परतून काँग्रेसीत सक्रीय जावन एकचारान भाजपा आड झुजचें अशें आवाहन पक्ष फुडाऱ्यांनी केलें. एक बात और स्पष्ट है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो भी हमने कमिटीज बनाई है, जो चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यूरी अलेमाओ जी हैं, उनके तहत भी कमेटी बनना है. मैनिफेस्टो जो कमेटी क्या अनाउंस हुई है, नेशनल स्तर पर अनाउंस हुए हैं, जिसमें हमारे एमपी विरियाटो फर्नांडिस भी उसके अध्यक्ष हैं. और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है तो एक्स एमपी सार्दिनो जी, उनको अध्यक्षता में हमने बनाई है. तीनों कमिटीज़ को हमने ये कहा है कि कुछ ही टाइम के अंदर उन्होंने अपनी कमेटी के मेंबर्स पूरे करना चाहिए और अपना वर्किंग स्टार्ट करना चाहिए. पयलो इश्यू म्हणजे आमचो अलायन्साचो, जो गोंयचे लोक परत परत सगळ्यां कडेन मागतात की आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. आनीक बीजेपीचो जो 15 वर्सांचो मिसरूल आसा, जो गोंय विकपाक काडला, गोंयचेर अत्याचार चालू आसा, तो बंद जावपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी सगळ्यां कडेन उलो मारलेलो आसा की सगळे एकठांय जावचे. आयज पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीच्या मिटिंगेक विस्तारान ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी सगळ्यांनी एकमतान मान्य केलें की आमकां ब्रॉडर अलायन्स करपाची गरज आसा. ज्या ज्या पक्षाक बीजेपीक हरोवपाक ची इच्छा आसा सिरियसली, तेणी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमकां काम करपाची गरज आसा. सो ह्या वेळार आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीजी कडेन बी आमी अपील करतात, जांकां बीजेपीक हरोवपाची इच्छा आसा तेणी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या सरकारा विरुद्ध, भ्रश्ट सरकारा विरुद्ध, जो गोंय नश्ट करता त्या सरकारा विरुद्ध, गोंय जो विकपाक काडला त्या सरकारा विरुद्ध लढो दिवपाची तयारी आमी गोंयच्या लोकांक साथ दिवपाची आमी ठरयल्लें आसा. आनी तें हें करपाक एक जी यात्रा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव हांणी अनाउन्स केल्ली, गोंय राखण यात्रा, हेजेर आयज प्रिपरेशनाचेर ताणें एक बरें प्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. आनी त्या खातीर एक इतिहासीक यात्रा जी 22 सप्टेंबराक साकून स्टार्ट जातली, तेजेर खुबशे बदल गोंयांक दिसतलो आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक काँग्रेसी कडेन वळले वयतले. हातून आमी सगळे पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीन सॅटिस्फॅक्शन एक्सप्रेस केलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बागा दर्यादेगेर जाल्ले दुर्दैवी घडणुकेक लागून पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. बागा दर्यादेगेच्या धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिवून एक तरणाटो बशिल्ले कडेन व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडून ताचो जीव सोंपलो. ह्या घडणुकेक उपरांत थळाव्या लोकांनी आनी वेवसायिकांनी प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षा उपाय काडचो अशी मागणी केल्या. बागा दर्यादेगेर जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत पर्यटक सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिल्ल्या अवस्थेत बसून आशिल्लो एक तरणाटो दर्याच्या व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडलो आनी ताचो जीव सोंपलो.
थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण अपघात जाल्ल्या धोक्याचेर रेलिंगाचेर पर्यटक सहजतायेन पावतात, कारण थंय वचपाक थेट आनी उक्तो मार्ग आसा. ताका लागून धोक्याच्या वाठारात प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून ह्या मार्गाचेर घटमूट फेन्सिंग लावची असो थळाव्यांनी उलो मारला. तशेंच वाठारात स्पश्ट शिटकावणी चिन्हां लावची आनी नेम मोडपी लोकांचेर खर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हाका लागून पर्यटकाची जागृताय जातली आनी फुडाराक अशे अपघात आडोवंक मजत जातली अशें तांचें मत आसा. एक खाशेलो कार्यदळ आनी हेल्पलायन स्थापना करपाची सुचोवणी केला. हाका लागून पंगडाक बेगोबेग घडणुकेच्या सुवातेर पावपाक मेळटले. दर्यादेगेची सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरतना सुरक्षेचो उपाय घटमूट केल्यार हो चड प्रभावी उपाय थारतलो अशें कांय थळाव्या लोकांचें मत आसा. अशी दुखद घडणूक आडोवपा खातीर पर्यटन खातें खंयची ठोस पावलां उबारतले ताचेर नागरिकांचें लक्ष आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धांवतेकारीचेर झाड कोसळ्ळें. मात देवादयेन ह्या घडणुकेंत कार चलोवपी तरणाट्या सयत ताची आवय आनी भयण साल्वार जाली. ही घडणूक शेनवारा दनपारां कुळण कारापूर वाठारांत मुखेल रस्त्यार घडली. पळयात. दोनांक कॉल येयलो की सर्वेश सावंत म्हणून की हांगासर आमच्या झाड पडला तेन्ना आमी हांगा झाड पडटलें तेतली सगळें यूज करून तेतली की आतां झाड कापून कार आतां भायर काडलेली. कॅज्युअलिटी कितें? कॅज्युअलिटी कितें तरी कोण तरी लेडीज आनी कोण तरी भुरगो आसलो. कॅज्युअलिटी सेफ आहा, कॅज्युअलिटी काडटा. साळांतल्या कोळपेवाडी वाठारांत एका स्लॅबाच्या घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. शुक्रारा मध्यान रात्री घडिल्ले घडणुकेंत जिवीतहानी टळ्ळी तरी 2 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेचें लुकसाण जालां असो दावो घरमालकान केला. पावसाच्या तडाख्यात शुक्रारा मध्यान राती झाड कोसळ्ळें तेन्ना स्फोट जाल्ल्याचो आवाज जालो आनी घर हाल्लें. घराच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ल्या भाड्याच्या रुमाचे पत्रे लेगीत फुटले. धोकादायक अवस्थेत आशिल्लें झाड कापचें म्हूण प्रशासकीय यंत्रणांक कळयिल्लें, मात कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यानी परिस्थिती निर्माण जाली अशें घर मालकान सांगलें. 11:30 सुमार जागो आसलो आनी वयर हाचेर स्लॅबाचेर कितें तरी घडा जाल्ल्यान आवाज जालो. मागीर एकदम मोठो स्फोट जाल्ल्यार हें जालो, स्फोटे मारलेले मोठें. तेन्ना हांव भायर येवन पळयता जाल्यार हें झाड तुटोन पडलां स्लॅबाचेर. तुम्ही आता कंप्लेन बी केल्ली न्ही? कंप्लेन केले म्हणजे हांवें डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मामलेदाराक सांगलें, परत ते फायर ब्रिगेडी तांकां कळयलें, सगळ्यांक कळयलें. रातभर तांकां फोन करून जागोन सकाळीं तेंची हें आयलें. पयली कंप्लेन बी केल्ले झाडाची? पहिली झाडाची कंप्लेंट पंचायतीक केल्ली. पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टराक केल्ली. तेचेर तेंची 1 वरास पयलीं केल्ली. तेचेर तेंच्यांनी कांयच तेचेर एक्शन घेवंक ना. आता कितें लॉस केलें? लॉस म्हाका आतां 4-5 लाख मायसोच लॉस जातली. सो पत्रे केले, पयलो स्लॅब वयले आनी घर हल्लेत वयरसून सगळें. म्हणजे सगळें इस्टिमेट करचो पडटलो म्हाका, स्लॅब चॅक करचो पडटलो. पण हेका काय ना न्हू, कॅज्युअलिटी काय ना न्हू? अशें आमी इंजुरी ना ना इंजुरी काय. हिल रहा है, डगा डगा खा रही सर. कितने बजे रात को? 11:30. आप लोग सोए थे? नहीं, जगह तो घरे. और घर में कुछ गिरा वगैरह? नहीं, इधर का खाली ये गिरा. क्या? ये पत्थर. पतला. ओके. किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ. ते जाला कितें मदींच ताका मनीस एक कट करपाक मेळोंक ना म्हणून उरलें तेन्ना आमी ते वयली ते स्विमींग करपाक हें केल्लें पंचायती मार्फत. ताका सांगलें पूण मनीस कोण मेळोंक ना, थोडे दीस उरले. ताका लागून ते इन बिटवीन हें पडलें. न्ही अशी झाडां आनी पंचायतीन कितकी आसा? आनी अशें हांगा आमचे वाटेन कोण ना, फक्त एक थोडी अशी आहा, पूण अशी मेल्ली अशी ना. हें कितें जालें मदींच पळोवंक ना भायरसून. ताका तें हें आहा न्ही पायरीचें झाड, सो तें मेला म्हणून कळून था. मुनाक तें सामकें हें जाल्लें, पसनायल्ले. हय पसनेलें आनी पडलें. लेट करता मागीर अशें आतां कितें जालें, मेन कितें आहा तें कोणी थोडे लोक कितें म्हणटा ते देवाचें बी म्हणून वयर चडपाक पळयनात म्हणून ते मातशें उरलें दिलें. जाल्यार कोणी मनीस बी मेळ्ळो जाल्यार जोगतून आमी हें करतले अशें. पूण आतां हें डॅमेज जालो ताका कितें म्हणून? डॅमेज कितें आतां तें दिवपाचें न्ही सरकारान, कितें तांकां हेल्प करपाची न्ही. गोंयकारांक कॉल येयलो की हांगा आमचे कोलपेवाडी हांगा एक झाड पडला म्हणून. हांगा जाल्यार ते
व्हडलें झाड आसलें आनी रातीच हांगा टर्न आवट केलो थंयच्यान भितरच्यान. हांगा येवन आमी सबंदरात बारीक बारीक कितें आसलें तें हेंचें म्हणजे आमकां गरज आसली ती मेन क्रेन आनी JCB जाय आसलो आमकां, नाजाल्यार एक असो प्लॅटफॉर्म जाय वयर चडोन कातरपा असलें जाय आसलें म्हणजे तें पावूंक ना राती. तें आमी सकाळीं परत संक स्टार्ट केलें आनी आतां चडशें काम जायत येयलें. कितें लॉस कितें ना लॉस जाता तें अजून कांय तेका एस्टिमेट करूंक ना. आता फूल झाड काढल्यानंतर कळले की ते लॉस झाला, ते काम चालू असतं. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचलच्या दुबावितपणान मरण आयिल्ल्या 21 वर्साच्या पिरायेच्या अक्षत नायक हाका लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जाल्लें आसा. देखून ह्या प्रकरणात आतां वेगळें मॉडर्न आयलां. मावळिंग्या वायरींचें काम करतना ही घडणूक घडिल्ली. लायटीचो शॉक घेवन मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव अक्षत राजेश नायक अशें आसा आनी तो दिवचलच्या लामगांव वाठारांत रावपी आशिल्लो. अक्षत हो दिवचलचे ITIत इलेक्ट्रिशियन कोर्स करतालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल शुक्रारा हो अक्षत ताचेच एका वळखीच्या कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा लायटीचें काम करपा खातीर म्हावळिंग्या वाठारांत एका घरांत गेल्लो. ह्या घरांत दोगूय जाण वायरिंगाचें काम करताले. मात राती अचकीत काम करतना अक्षत हो तरणाटो सकयल पडून बेशुद्ध जालो. तेच अवस्थेत ताका बेगोबेग दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत धाडलो. थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. ताच्या मरणाची खबर कळटकीच हॉस्पिटलांत एकूच आकांत जालो. अक्षत हाका नेमकें कशें मरण आयलां तें कळपाक मार्ग नाशिल्लो. दिवचलच्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग म्हावळिंग्या वचून ज्या घरांत ही घडणूक घडिल्ली त्या घराची पळोवणी केली, मात तांकां दुबावीत अशें कांयच मेळूंक ना. अक्षत हाची डॅड बॉडी पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ली. थंय पोस्ट मॉर्टम करतकीच अक्षत हाका लायटीचो शॉक घेवन मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा. हे विशीं आतां दिवचल पुलिशेन तपास सुरू केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा, मात थांबपाचें नांव घेना. शेनवारा फोंड्या बोरी वाठारांत हिट अँड रन घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार अपघाता उपरांत गाडयेच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळा वयल्यान पळ काडलो. पुलिसांनी गुन्यांव दाखल करून गाडयेच्या ड्रायव्हराचो सोद सुरू केला. पळयात. बोरये पार्वती वाड्यार तो आयज एक्सिडंट जाला, फेटल एक्सिडंट जाला. तितून भितर एकलो आमचो तरणाटो भुरगो मडकयचो नितीन गावडे हो आयज ना जाल्लो आसा हांगा. तितून भितर हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता जाता तितले बेगीन हांचे सुटावो काडचो आनी जे आमच्या फ्लायओव्हर जावपाचो तो बेगिना बेगीन हांगा बेगिना बेगीन तेजी दखल घेवन ते जाता तितले बेगीन तो जावचो. आयज तो भुरगो जो तुकाराम बोरकर हेज्या कडेन कामां आशिल्लो तो बोरयेच्यान फोंड्या वता आसतना ते ट्रॉली पोंदा पडोन तेजो आयज निधन जाल्लो आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हो रोड वायंडींग करचो आनी लोकां भितर आतां हांगा ट्राफिकूय वाडलेलें आसा. आमचे कंटेनर येता, LP येता, ट्रॉली येता, तितून भितर हे भुरगे आमचे बळी पडटात. तितून भितर हांव सरकाराक मागता की जाता तितले भितर सुटावो घेवचो आनी आमकां रस्त्याचे जे आमचे प्रॉब्लेम आसा ते आमचे जाता तितले बेगीन निवळ करून दिवचे. सोऱ्याच्या गुळेत गाडी चलोवप्याक अटक करतले अशें संबंदीत खात्यान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणीक येवकार दिला. तशेंच बेकायदेशीर रितीन व्हायट नंबर प्लेट आशिल्ल्यो गाडयो भाड्याक दिवप्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोबो सयत रेंटल व्हेइकल असोसिएशनान केला. मजगती येल्लो नंबर प्लेटी भाड्यान दिवपी गाडये परस गोंयांत बेकायदेशीर व्हायट नंबर प्लेटी आशिल्ल्यो चड गाडयो आसात. देखून गोंयभर पुलिसांनी खाशेली मोहीम हातात घेवची आनी अशा वाहनां आड बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी आमदार मायकलान केला. एक्शना प्रमाणे अरेस्ट कर म्हटल्यार कोणाक
ड्रंकन ड्रायव्हिंग, कोण सोरो पिवन गाडी चलयता ते एक्सिडंट जायसर रावप ना. आता हांव इतलेंच मागता की पुलिसांनी ट्रान्सपरन्सी यूज करची, म्हणजे ट्युरिस्टांक स्वतांक पान्ना. यू कॅन नॉट हॅरस अ ट्युरिस्ट. इफ समबडी इज ड्रंक जाल्यार तेका सोमतो अरेस्ट करून उडोवंक जाय. आता फाल्यां एक्सिडंट जालो आनी तो पियेल्लो आहा जाल्यार एक मेसेज वचपाक जाय की यू विल बी अरेस्टेड अंडर ऑल दीस सेक्शन्स, यू विल बी इन द जेल. हे हांवें पयलीं मागलेलें की जेलीन वचपाक जाय. एक मेसेज वचपाक जाय अक्रॉस इंडिया दॅट इन गोवा यू कॅनॉट कम ड्रिंक अँड ड्रायव्ह, विच इज नॉट देर एनीवेर इन द वर्ल्ड. आनी ही म्हाका दिसता तेंकां सांगपी मनीस कोण आतां, हे सगळे एसोसिएशनाचे मेंबर, जे कोण रेंटाक कार दिता, रेंटाक बायक दिता, ते फटाफट फास्ट दिता. पूण ते केन्नाच सांगिना, कित्याक तेंचे जे भुरगे आहा क्लॅरिकल स्टाफ तेंकां हे दिवचे पडटले तेंकां की यू विल बी अरेस्टेड. ट्युरिस्टांक कळपाक जाय यू विल बी अरेस्टेड म्हणून. यू विल बी इन द जेल इफ यू ड्रायव्ह रेंट अ कार. अपघात जर कमी करता जाल्यार हेका प्रायोरिटी दिया. पयलो हो विशय सोडया, आमच्या बसीच्या बी मागीर पळोवया. त्या प्रमाणे फाटल्या दिसांनी काही दिसा प्रमाणे पयली ऑफिस ऑर्डर एक काढली, एफिडेविट घेवप ना, म्हणजे गोंयकारपण राखपाक ही म्हत्वाची ऑर्डर आसली. एफिडेविट मागीर ते आधार कार्ड मिसयूज करून गाडयो रजिस्टर करप ना, एक जालें. आनी आतां ही दुसरी ऑर्डर आमकां रिलीफ दिवपाक मुख्यमंत्र्यान काडल्या. हांव अरविंद कुटकार सर जो आमचो आसा डायरेक्टर त्याचे आभार मानता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री. आणि जेन्ना जेन्ना म्हाका एमर्जन्सी मुख्यमंत्र्या कडेन वयचो पडटा, कित्याक तुमी जाणा मुख्यमंत्र्या कडेन अपॉइंटमेंटाक बी मातसो टायम लागता, म्हणून एमर्जन्सी वचपा जाय तेन्ना मायकल लोबो सराक कॉन्टॅक्ट करतात, तो म्हाका घेवन वयता आनी जे विशय कितें आहा पळय आमी ते बऱ्यापैकी मांडटा. पावस सुरू जाल्या उपरांत मुर्तीकार चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक सुरवात करतात. मांद्रे देऊळ वाड्यावेलो मुर्तीकार रमेश शेट मांद्रेकरान गणपतीच्यो मुर्ती करपाक सुरवात केल्या. रमेशाक ताची घरची ह्या कामात मजत करतात, तशेंच 2 कामगारूय तांणी दवरल्यात. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. जून महिनो सुरू जाला आणि पावस पडपाक लागलो की सगळे गणपती तयार करपी मुर्तीकार गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक लागतात. मांद्रे देऊळवाड्या वयलो मुर्तीकार रमेश शेट मांद्रेकारान आपल्या चित्रशाळेत चिकण मातये सावन गणपतीच्यो आनी नागोबाच्यो मुर्ती करपाक सुरवात केल्या. तांणी आपली पूर्वजांची परंपरा आयज मेरेन तिगोवन दवरल्या. दर वर्सा 700 गणपती तयार करतात अशें रमेश सांगता. तशेंच हे काम करपाक घरचे मजत करतात. तशेंच 2 कामगारूय दवरल्याचे तांणी सांगले. हे गणपती सुरू म्हणजे जून महिन्यात जाता काय पाऊस लागल्याशिवाय काय माती भिजाना, माती भिजली काय हे करता. तरी पण आम्ही यंदा जुनाच्या 15 तारखेक सुरू गणपती केल्ले आहा. आणि आमची ही गणपती करपाची हे जी शाळा आसा ती म्हाका दिसता वडिलोपार्जीत तशी कित्येक वर्षां आसतली. म्हाका दिसता आजोबा पणजोबाच्या कारकिर्दी पासून इतर आजोबा बाबाच्या फाटल्यान तर म्हाकाय खबर आसा चालू आसा आमची. आणि जवळ मी आधी तरी खूप असले गणपती, आता काय काहीतरी कारणाला ते जायनच ना व्यवस्थित, तरी पण 600-700 गणपती दरवर्षा करतात. म्हणजे पहिली बुडणं ना, आणि जर वाहतं पाणी असा जाल्यार दवरल्या बरोबर ताबडतोब वाहन वयतात. समुद्राच्या ह्याच्यावर जर बुडेले विसर्जन कोणी केला तर ते भरती वरती येतात तेव्हा तर ते तळावं लागतं. आता काही ठिकाणी बुडवपाची व्यवस्था केला, काहीतरी भितर घालून बुडयतं, पण ते काय विरघळणच ना. सरकारान कितें करचें पडटलें किंवा गणेश भक्तांनी कितें करचें पडटलें हेचेर? गणेश भक्तांनी म्हणजे जे गणेश आता ग्रामीण जे कलाकार आहात, म्हाका दिसता गेल्या 25 सप्टेंबराक आमची हेतून कला संस्कृती खात्याने एक सगळ्या गणपतीकारांची मिटिंग बोलवली. आणि ते काहीतरी चेक वगैरे तो कार्यक्रम त्यांच्यानी दवरलेलो. आणि त्या कार्यक्रमाक म्हाका थंय भाशण म्हणजे माहिती सांगपाची ह्या मेळटा. तर मी सगळे आमचे जमले तितक्या कलाकारांक सांगला, ह्या ग्रामीण भागातले जे कलाकार आहात माती काम करणारे तांकां ही भरपूर ठोकर बसलेली आसा. आणि जे कोण असे दलाली करता गणपती हाडून विकतात त्यांचं जे हा आता तेव्हा सरकारान हेचेर काहीतरी बंधन करून काहीतरी व्यवस्था करूची असं मी तांकां सांगला. पण म्हाका दिसना सरकार आपले प्रयत्न करता. त्यांच्यानी हाली आता पोल्युशन बोर्डाचा एक हे काढला. पोल्युशन बोर्डाक
याच्यातली काय काय ह्या कळते आयडिया काय ना काय कळते म्हणजे तुम्ही सर ऑनलाईन करा आम्ही काय करूंक ना असं ऑनलाईन पोल्युशन आमच्याकडे जर कोणी गेले आमच्याकडे प्लास्टर पेरचो एकही गणपती त्यामुळे काय संबंधच ना काय संबंध ना फॅमिली म्हणजे भावाची भुरगी सगळे जे तितके करतात आणि भायले कामगार आम्ही हाडटा आमच्याकडे आता खूप वर्ष आली ते मळेवाडचे पासर आमच्या समाजाचे येतात त्यांना आम्ही पहिले असं शिकयले आणि ते व्यवस्थित काम करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकार. म्हापसा वाठारांतल्यान एका धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. सावंतवाडीच्या एका कुटुंबातले बापूय आनी ताच्या 7 वर्सां पिरायेच्या पुताची कूड करसवाडो वाठारांतल्या भाड्याच्या कुडीत दुबावितपणान सापडल्या. त्याच कुटुंबातल्या बायलेची भलायकी गंभीर असून तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्या. या घडणुकेक लागून वाठारांत बोवाळ निर्माण जाला. तशेंच म्हापसा पुलिसांनी तपास सुरू केला. म्हापशा करसवाडो वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. म्हापशेच्या साईनगर करसवाड्यार बिराडाक रावपी सावंतवाडीचें कुटुंब आपल्याच कुडीत दुबावितपणान मरण आयिल्ल्याचे सापडिल्ल्यान वाठारांत खवदळ पातळ्ळा. जाल्यार बायलेची भलायकी गंभीर आसा. तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कुटुंब मूळ महाराष्ट्रांतले आशिल्ल्याचे कळटा. हे घडणुकेत बापूय अजय जाधव आनी 7 वर्सां पिरायेचो ताजो पूत अथर्व जाधव हांकां मरण आयले. जाल्यार सुवर्णा जाधव गंभीर जखमी आसा. घडणुकेची म्हायती मेळटकच म्हापशा पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो आनी कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्यो. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी म्हापशा पुलीस करतात. ह्या प्रकरणाचे खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. कितके जाण आसा डेड फावंड आसा? आता आमकां सध्या 2 डेड बॉडीज ना, बापूय आनी चेडो. ओके, कितके वर्साचे ते? चेडो आसा 7 वर्साचो. ओके, बापूय आसा 38 इयर्स. कित्याक लागून कितें इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी तुमकां मागीर दिता. आनी ताजी बायल आसा ती सध्या आमी क्रिटिकल कंडिशनान ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला. आता ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेली. थंयच्यान ताका जीएमसी रेफर केला आनी ताजो उपचार चालू आसा. भितर कितें कळ्ळां, कितें दिसलां तुमकां? ना, आतां आमी सगळे आमी काम करता वी आर वर्किंग. पळयता वील कम टू हांगा करसवाडा इंदिरानगर म्हणटा. आतां म्हाका ते घराचो ओनर आहा रामकृष्णा रावता तेणें म्हाका फोन मारलो. हांव येना फुडें पळयलें हांगा एम्बुलन्स आसली आनी तेच्या उपरांत विचारता जाल्यार कितें जालें, सुसायड केला म्हळें, कोण तरी पॉयजन घेतला म्हळें. तेच्या उपरांत ती बायल आहा ती मातशी क्रिटिकल कंडिशनान आहा. ताका बांबोळे शिफ्ट केले आतां एस.जी. आनी आतां पोलीस येयल्यार इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. साहेब बी येयला. हांवें पुलिशेक फोन मारलो पयलीं. हांगा तिगां रावतालीं म्हणटा ते रुमान रावताली, रुमान रावताली, रेंटेड रुमान रावताली. रामकृष्णा रावत त्याच्या रुमान रावताली. कितली जाणां आसली? 3 जाणां. एक ल्हान भुरगो आतां 7 वर्सांचो तो सेंट एंथनी स्कुलान शिकतालो आनी तो खंय तरी बँकेन पणजे कामाक आहाय म्हणटा. आनी तेंचें एक्चुअली घर खंय सोडून उरलें. आतां तेंचें मागीर तो बापूय येयल्लो न्हू. बापूय येयल्या उपरांत दारू उगडला तिचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.